Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आमचे दुसरे कोविड हॉस्पिटल जे आसा हे SD हॉस्पिटल म्हणून आयच्यान सुरू जालें. 27 पेशंट आमी SD हॉस्पिटल फोंडे हांगासर शिफ्ट केले आणि ते हॉस्पिटल चालू केले. इंडस्ट्रीच्या वतीन जी सुरू केला आयज पर्यंत 4 कोविड केअर सेंटर इंडस्ट्रीनी वेगवेगळ्या जाग्याचेर सुरू केल्या. आपली प्रायवेट हॉटेलां घेवन आणि तेच मॅनेज करता. गव्हर्मेंटाक तेजो एक्सपेन्सीस पडना. अलॉंग विथ द कन्सल्टेशन ऑफ द IMAचे वेगवेगळे डॉक्टर्स आमकां कन्सल्टेशन दिता फॉर द होम आयसोलेशन ऑल्सो अँड इन्स्टिट्युशनल क्वारंटायन सेंटर्स. आतां पर्यंत 980 जणांनी होम आयसोलेशन एडॉप्ट केला. त्यांच्या घरात सगळे फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा आणि तांकां कन्सल्टेशन करपाक IMAचे डॉक्टर्स जे आसा हे आमकां मदत करता. 4 प्रायवेट हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड आयले आमचे कडेन जी कोविड ट्रिटमेंट दिता. लोकांनी अफवा पातळची न्ही. सरकाराक खंय आतां मेरेन केंद्रा कडच्यान फक्त 100 कोटी आयल्यात. पेशंटा फाटल्यान लाख मेळटा म्हणटा ताका कांय अर्थ ना. आमकां खंय 1.5 लाख मेळटा म्हणपाक लागले. म्हाका कळना की 1.5 लाख कोण दिता म्हणून तो पेशंटाच्या फाटल्यान. म्हाकाय प्रश्न पडला कोण दिता काय म्हणून. अजूनही कोणाक दिवंक जाय जाल्यार कोविड CM रिलीफ फंडान जाल्यार कोविड केअर फंडान डेपॉझिट करात. चुकीची माहिती पसरची न्ही. केंद्रांतल्यान म्हणजे 1.5 लाख रुपया पर पेशंट आमकां मेळटा म्हणून खंय आमी पेशंट नंबर वाडयत आसा. अरे हायेस्ट टेस्टिंग 90,000 पर मिलियन म्हणजे हायेस्ट इन द कंट्री. आमच्या उपरांत 65,000 दिल्ली आहा. इतले मजगती होम आयसोलेशनात रावपी पेशंटांचे अर्ज हाताळूंक आनी वेवस्थेचेर देखरेख दवरूंक म्हूण दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान खासा टीम काडल्या. तालुक्या प्रमाण खासा नोडल अधिकारी नेमल्यात. कोरोना पातळिल्ल्या आल्तिनार बोवाळ. सरकारान सगळ्यांचो टेस्टिंगचो रिपोर्ट बरोबर दिवचो आनी पॉझिटिव्ह आशिल्ल्यांक बरोबर व्हरचें म्हूण थळावे मागतात. कोविड केअर सेंटरांनी खंय कसलोच ट्रिटमेंट जायना. कोविड केअर सेंटरांनी घाल्ले दुयेंतीच सांगता. पयली रिपोर्ट देता नेगेटिव्ह तुका काय ना नेगेटिव्ह आसा म्हणून. मागीर रातचे बायलेक व्हरून मागीर ते रातचे गोवाक फोन करता पॉझिटिव्ह आहा म्हणून. अशें कितें रिपोर्ट आमकां आनी आमकां काय मेसेज येयना. आमकां काय लिस्ट दाखयना आनी मागीर इमिडिएटली सकाळी फोन येता की बाबा अमके मनशाक पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हणून. अशें कशें मेळूंक शकता रिपोर्ट. सो वॉट वी रिक्वेस्ट वॉट वी ऑल रिक्वेस्ट वी वॉन्ट आवर रिपोर्ट टू कम टुगेदर. वी आर एग्री एवरीबडी इज एग्री to go together. We want to see we want to lock down this area. We also have a concern about yes एक वीक जाला आमी हिंगा न्हिदना कोणूच न्हिदोंक ना. ते आतां हिंगा टेस्ट जाला आमचो विथीन 10 मिनिट्स आमकां मेसेज येयला तुमचो सॅम्पल कलेक्ट केलो. आमचे तेच प्रश्न आसा 10 मिनिटांनी तुम्ही आमकां मेसेज धाडला तर नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह आतां आमकां अजून कित्याक मेसेज येवंक ना. नेगेटिव्ह कित्याक मेसेज येवंक ना आमकां. कोरोनाचे आनीक 480 दुयेंती मेळ्ळे. आनीक 3 जाण सोंपले. सोंपिल्ल्यांचो आंकडो जालो 89. वास्को मांगरावेलो 62 वर्सांचो पिरनाचो 74 वर्सांचो पेशंट कोविड हॉस्पिटलांत सोंपले. बायणाचो 62 वर्सांचो पेशंट GMCत सोंपलो. आयुष मंत्री श्रीपाद नायक आनी ताची घरकान्नूय कोरोना पॉझिटिव्ह. भाऊन आपल्याक कोरोना बादला म्हूण ट्विटरा वयल्यान जाहीर केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.